नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। दांडेली अंशी टायगर रिझर्वा भशेनूच खोतीगांव नेत्रावळी ते म्हादय राना वाठार 22 तरेची रानवटी जनावरां वाघ वाठारा खातीर खोलायेन अभ्यास करपाची राना खात्याक सुचोवणी। 8 दीस जाले तरी विष्णू हल्लो प्रकरणात तपास थंड। अटक केल्लो जामिनाचेर सुटलो। पोलिसांनी राजकारण्या मुखार मारली दिमी। पुलीस अधिकाऱ्यांचो उलोवपाक न्हयकार। तरुण तेजपाल सोदता जामिनाचेर कोर्टांत इन कॅमेरा सुनावणी। सरकारी वकिलाचो विरोध। निकाल शुक्रारा। म्हयन्याभराच्या कादये उपरांत तेजपालान पयलेच फावट मागलो जामीन। झाकिया जाफरीचो अर्ज भायर मारिल्ल्यान मोदीक थाकाय। मोदीक गोंय पावले। दुसरे वटेन केंद्र सरकारान हेरगिरी केशीत लायले आयोगाचे शुक्लकाश। भाजपा आव्हानाचे तयारी। टुरिस्टांक दूधसागर वाठार भोंवडावंक सरकारान घाल्यो गांवच्यो आनीक 534 जीपी। जीपीचो आंकडो 98 वेल्यान तेकलो सुमार 650। गांवचो लोक नेटार। पुर्तुगेज नागरीक आमदारांचेर खर कारवाय करची। लग्न पुर्तुगालांत रजिस्टर केल्ल्याकय तोच न्याय। दोट्टी नागरिकत्व मान्य करपाचो प्रस्नूच येना। राष्ट्रमोगी गोंयकारांची मागणी। खबरो विस्तारान। गोंया शेजाराक आशिल्ले दांडेली अंशी टायगर रिझर्वा भशेनूच गोंयचो खोतीगांव नेत्रावळी हे म्हादय अभयारण्या मेरेनचो वाठार आसा। हांगासरली तरेतरेची रानवटी जनावरां पळयल्यार गोंयांत वाघ वाठारा खातीर खोलायेन चांचपणी जावंक जाय अशें सेंटर फॉर वायल्ड लायफ स्टडीजान म्हणलां। 3 म्हयने गोंयची रानवटी जनावरां आनी वाघ वाठाराचो अभ्यास केले उपरांत संस्थेन राना खात्याक आज रिपोर्ट दिलो। रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हाताक लागला। गोंयच्या अभयारण्यांनी 22 तरेची जनावरां भोंवतात। सगळ्यांत चड अस्वलां, बिबटे आनी कोले हे जनावरांक लागून दांडियो वाघूय भोंवता। गोंयच्या अभयारण्यांनी राखीव वाघ वाठार जाव येता काय हाचो शास्त्रीय अभ्यास करपा खातीर राना खात्यान सेंटर फॉर वायल्ड लायफ स्टडीज हे संस्थेक ऑब्र दिला। 5 वर्सां ही संस्था गोंयच्या अभयारण्याचो अभ्यास करतली। गोंयच्या अभयारण्यांनी दांडियो वाघ दिसता तो हांगा रावपी काय यो वच करपी हाचे वयल्यान वाघ वाठार जाव येता काय ना हे थारतले। संस्थेन पयले 6 म्हयने कॅमेरा ट्रॅप लावन केल्ले अभ्यासान म्हादय अभयारण्यान 2 फावट वाघ मेळ्ळोच, पण वाघाक खावंक लागता ती तरेतरेची रानवटी जनावरां गोंयचे म्हादय, नेत्रावळी आनी खोतीगांव अभयारण्यांनी मोठ्या प्रमाणात आसतात हे उक्ताडार आयला। गोंया शेजारचे दांडेली अंशी टायगर रिझर्वान अशीच रानवटी जनावरांची विविधताय मेळटा असो हे संस्थेचो निष्कर्ष। गोंयान कॅमेरा ट्रॅप, स्केट, स्केप आनी ट्रॅक पद्दतीन हो रानवटी जनावरांचो अभ्यास केला। गोंयान सगळ्यांत चड सापडल्या ते मांसाहारी जनावरां मदीं अस्वलां, बिबटे, कोले आनी वाघ। ते शिवाय हेर 18 तरेची हेर रानवटी जनावरां भोंवतना कॅमेरा ट्रॅपाचेर मेळ्ळ्यात। हातूंतली बरीच वाघाचे खाद्य जावपा सारकी। 22 तरेची रानवटी जनावरां सापडल्यात। तातूंत चितळ, सांबर, गवो, मुंगूस, साळ, पिसय, भेकरो, कुट्टे माजर, काटांदोर, बाळांदोर, रानदुकर, माकड, खेती, मोर, सोंसो, जवादो, थिरियो, रानकोमो हांचो आस्पाव आसा। लागसरचे दांडेली अंशी टायगर रिझर्वा भशेनच गोंयचो राना वाठार। जैव विविधताय पळयल्यार गोंयान वाघ वाठाराचो आनीक खोलायेन अभ्यास जावंक जाय अशें सेंटर फॉर वायल्ड लायफ स्टडीजान रिपोर्टान म्हणलां। फुडलीं 5 वर्सां हो खोलायेन अभ्यास चलतलो। हो रिपोर्ट गोंयच्या राना पर्यावरण मंत्रालया मेरेन पावला। राना अधिकाऱ्यांनी तयारी दाखयल्या, मात सरकार कितें भुमिका घेता ताचेर गोंयचे वाघ वाठाराचो फुडार थारतलो। पणजेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। 8 दीस जाले तरी विष्णू हल्लो प्रकरणाचो तपास फुडें वचना। एकट्याक अटक केल्ली तोय बिरेस्तारा जामिनाचेर सुटलो। जामीन मेळसर तो इस्पितळांत न्हिदून आशिल्लो। बाकीच्यांची नांवां दिल्यांत, पूण पुलीस तांकां आपोवन जबानी पुसून घेनात। हें पळोवन पुलिसांनी राजकारण्या मुखार दिमी मारल्या अशें विरोधक उलोवंक लागल्यात। तेजपाल आनी नितेश राणे केशींत नेटान तपास करपी गोंय पुलीस खंय गेले असो प्रस्न विष्णूय विचारता। पुलीस अधिकाऱ्यांनी मात उलोवपाक न्हयकार दिलो। ते म्हणटात सध्या ते मुख्यमंत्र्याच्या चल्याच्या लग्नाचे बंदोबस्तांत बिजी आसात।
कांय महिन्या फाटीं निल्लाच्या एलपीके क्लबाचेर भर दिसा कांय गुंडांनी हल्लो करून क्लबाची मोडतोड केल्ली. मोटरसायकली वयल्यान आयिल्ल्या ह्या तरणाट्यांनी तोंडार बुरके घातिल्ले, ताका लागून तांकां वळखप शक्य नाशिल्लें. उत्तर गोंयची नवी पुलीस अधीक्षक प्रियंका कश्यपान ह्या गुन्यांवकारांक सोदून काडून अटक केली. तातूंत जेनिटो कार्दोज आनी डॉमिनिक नाझारेथ ह्या मुखेल गुन्यांवकारांचो आस्पाव आसलो. ह्या गुन्यांवकारांक जामीन दिवपाकूय पुलिसांनी खर विरोध केल्लो. तेहलका बलात्कार प्रकरणांतूय गोंय पुलीस बरेच एक्टिव्ह आसले. तरुण तेजपालाक अटक करपाक पुलीस दिल्लीक पावले. सरकारान खासा आदोगाद नेमलो आनी तरुण तेजपाल अजुनूय कादयेंत आसा. विष्णू वाघ हल्लो प्रकरणांत मात गोंय पुलीस सामके सुशेगाद आसात. विष्णू वाघान दुबावीत आरोपी म्हूण 10 लोकांची नांवां दिल्यात. ही घडणूक घडल्यार एक सप्तक जावन गेलें. पुलिसांनी एकाच आरोपीक अटक केल्या. अवधूत उर्फ कामू हळणकार बिरेस्तारात जामिनार सुटलो. म्हापशें सत्र न्यायालयान कामूक 10,000च्या जामिनाचेर सोडलो. अटक केल्या उपरांत कामू हॉस्पिटलांतूच आसलो. विष्णू वाघ प्रकरणाचें कितें जालां हें जाणा जावन घेवपाक प्रुडंटान उप अधीक्षक सेराफीन डायस, अधीक्षक प्रियंका कश्यप आनी DIG OP मिश्राक विचारलें. मुख्यमंत्र्याच्या चल्याच्या लग्नाक आयिल्ल्या VIPची राखण करपाक सामके बिजी आशिल्ल्यान सध्या आमी कांयच सांगूंक शकना अशें तांचें म्हणणें आसलें. गोंय पुलीस लग्नाच्या बोळांत आशिल्ल्यान चोरांचें आनी गुन्यांवकारांचें फावलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.